माजी सरपंच लोलये पंचायत। हांव जवळ 10 वर्सां ह्या पंचायतीक आमी येयले हे केल्ले आसा। हांव एक लास्ट IIT टायमार जे गोश्टी जाल्ल्यो आनी थोडी गोश्टी हांव एक थोडक्यात तुमकां सांगता। हांवें ज्या लास्ट IIT टायमार सांगिल्लें की लोलये टू पोळें ह्या एरियेक जवळ जवळ आमगेली बीच जी एरिया आसा म्हळ्यार जी कोस्टल एरिया ती ऑलमोस्ट घेतिल्ली आहा म्हळ्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीन ती हांव तुमकां एक्सप्लेन करता। वाटोऱ्यां जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, मागीर शेंद्र्याक जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, कुपां जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, ताणची 13 लाख ही ऑलमोस्ट आमगेली प्रायवेट प्रॉपर्टीन घेतिल्ली आहा, विकला ऑलमोस्ट। मागीर आमी आतां फकत आमी कितें करता हो रिजर्व आमचे खातीर हो फ्लॅटू आमी टोटल जो कितलो थोडोसो आमचे खातीर राखीव आहा तो आमी हो एक आमी आमचे खातीर दवरपाक सोदतात। तेतूंत तुमगे रेल्वे येतलें, डबल ट्रॅकिंग येतलें, प्लस तुगेलें 6 लेन हायवे येतले। मागीर हें सगळें करपाक गेले जाल्यार आमकां थंय गांवच्या लोकां खातीर कांय उरपाना। म्हण आमगेले जेन्ना 2016 ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी एनमसली ऑल ओव्हर तुगेले सगळे लोकांनी म्हणजे तेंगे फक्त कोमुलाची एक 50-100 लोक हाडटा आनी ते ऑफर करतात। ऑलमोस्ट 90% लोक ताका ऑफर करून आमी एक थोडी रेजोल्युशन घेतली आनी ती रेजोल्युशन आयज पर्यंत आसा। अजून पर्यंत तेजी आमची चालू आसा म्हळ्यार अजून पर्यंत तेमी चॅलेंज केल्ली की अजून पर्यंत तेंकां बायंडेड जाल्ला म्हळ्यार अजून पर्यंत ते आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती झगडटात। मागीर इतले आसतना ते लोकांक बायपास करून हे थोडे प्रोजेक्ट हाडून सोडटा। मागीर तेजेर हो एक गांवचे लोकां मागीर अपील आहा सगळे गांवच्या लोकां खातीर की हेजेर लोकांनी विचार करचो। आनीक आयज आमी कित्याक जस्ट आमी कित्याक ह्यो ज्यो पळय तेंची कितें हें येयला ते पेपर सगळे लोक वाचत आनी हे सगळे लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळना। पण आमी आतां हे सगळी आमी हें करतले आनी हेचे फुडें आमी तेजेर सगळे लोकां खातीर ही जागृताय घेवन वचपाचें ह्या दृश्टीन आमी आयज एक प्रेस घेतला आनी हे सगळी आमी थ्रू गव्हर्नराक बी सांगूंक सोदतात की ह्या गोश्टीचेर समजा तुमी खंयच्याय एक जर तुमी एक हे सगळी हें जावन प्रपोजल जावन आनी तुमकां समजा एक प्रेशर येवन तुमकां हें करचें पडलें जाल्यार गव्हर्नरान हेजेर विचार करपाक जाय। फाल्यां कारण एक मनशाक बायंडेड जालो तो ऑल ओव्हर गोवा विकपाचो तयारेन उरतलो। मागीर हें ह्या गव्हर्नमेंटाचें एक हें आसा धोरण आसा। ह्या गव्हर्नमेंटाच्या धोरणाचेर गव्हर्नरान विचार करपाक जाय आनी CMाक बी रिक्वेस्ट करपाक सोदतात की ह्या थोड्याशा लोकां खातीर तुमी गांव विकपाचें तुमी प्रयत्न करनाकात। चेअरमॅन आसा म्हजें नांव दत्तप्रसाद प्रभू गांवकर। म्हणटकच अशें जाता की जेन्ना हो पावस पडपाक लागता तेन्नाच ह्यो मिटींग जावपाक लागतात किंवा हे प्रोजेक्ट्स येवपाक लागतात। जशी पळय सादारण मार्च म्हयनो लागता आनी उदकाची चणचण भागपाक लागता, लोक बोवाळ मारपाक लागतात उदक ना म्हणून, तेन्ना हे सगळे लोक थंड उरतात। हो एक प्रत्येक वर्सा आमकां तरी आमी एक 8-9 वर्सां जाले हें पळयतात, हें प्रत्येक वर्साक अशेंच कितें तरी जाता। म्हळ्यार आमगेलो जो गांव आसा तो एक सिस्टम आहा, त्या सिस्टमीक म्हळ्यार वयर पठार आसा, पठार ग्रेजिंग किंवा रानटी जनावरां, मेडिसिनल प्लांट्स, बायोडायवर्सिटी, इको सेन्सिटीव एरिया सगळी हाजे अंडर येता। मागीर स्लोपिंग पार्ट आसता ताजेर काजू किंवा लोक सगळे कितें कितें उत्पन्न घेतात, ताचे सकयल घर आसात आनी थंयच्यान मागीर न्हंय स्टार्ट जाता आनी न्हंयच्या सायडीच्यान शेत आसात आनी न्हंय रोखडी वचून दर्या मेळटा। म्हणजे ही सिस्टम अशी आसता की जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तें उदक सगळें त्या फ्लॅटून भितर शिरपता आनी तें उदक न्हंयच्या वाटेच्यान सकयल येता म्हण हें खारें उदक वयर चडना। ज्या दिसाक अशें जातलें की हांगा खूब हे प्रोजेक्ट्स येतले आनी खूब लोक येवन ह्या पठारार रावपाक लागतले, ते उदकाची चणचण पळोवन बोरवेल मारतले आनी ती बोरवेल आसा ती आमची जी बांयची उदक आसा म्हळ्यार एक 10 मिटर सकयल किंवा 15 मिटर सकयल ताच्या पेक्षा सकयल उरता आनी तेन्ना आमची बांयची उदक हाजे पयलीं थोडी प्रोजेक्ट्सां खातीर तशें जाल्लें आसा। म्हणटकच हे आमकां अनुभव आसा आनी उदकाचो प्रॉब्लेमा खातीर आमकां तितली उदक आतां आमकां माश्यां येता जाल्यार सापोली डॅमा वयल्यान येता, तें बी जेन्ना मार्च म्हयनो किंवा एप्रील मे लागता तेन्ना 2 दिसांनी 3 दिसांनी येता, 1 तासभर येता, तें सारकें बारीक उदक येवप। ताचे खातीर लोक मॅक्झिमम लोक मिनरल वॉटर हाजें डिस्टिल्ड वॉटर हाजें दुकानार जें उदक मेळटा 20 लिटराच्यो त्यो व्हरून आपल्यालो संवसार चलतात। कोणाक गाडी धुवपा आसा, घर धुवपा किंवा आनी कित्याक आसा तस जाल्यार एक टँक 1,500 रुपया किंवा 2,000 रुपयांची तरी 1,000 लिटराची ते विकती घेवन आपल्याले घर चलयतात। मीन उदकाचो हो आमगेलो थंय सगळ्यांच्या व्हडलो प्रॉब्लेम। आनी जेन्ना हे पठाराचेर जेन्ना हे अशे करून प्रोजेक्ट्स येतले तेन्ना ती आमगेली एक सर्कल आसा इकोसिस्टम किंवा हाजी ताजी ती सिस्टम सगळी वाट लागतली। Way they are going to attack, they are coming to attack this land, it is like from different angles.
सो एक थारना जाल्यार दुसरे हेजेर वयताय, ते थारना जाल्यार तिसरे हेजेर वयताय. सो बाय गिविंग सम रिजन्स at last they want to clear this land, because most of the people who are trying to sell this land, they are in the cities. So they are going to the village just to do these deals, right? Tomorrow also on 6th they have got a meeting to decide. Before usually it used to be like just one small project, something is to come on the gazette, but now it is coming, the big list is coming just at one time. So that shows that they just want to finish this land, whatever the common land is there in Lolye. कोण ब्रोकर आता खबर ना आमकां, कित्याक लोलये कोमुनिटी जाता. गोंयांत कितले कोमुनिटी जाता, हे प्रपोजल सगळ्या कोमुनिटीचे वचपाक जाय. जे हांगा येयला पळय ते सगळ्या गोंया, आख्खी गोंया लायट 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागी तुमी आख्खी गोंया लायट, तो आमी लोलयांक कित्याक. सो हेजे कोण ते थोडे मनीस आसा ते आमकां खबर ना कोण आसा, खबर आहा आमकां मातशें तरी आसा, पूण आमी तेजे फुडें पळयतले लोकां मदीं. प्रपोजल कोणा येयल्या, कोमुनिटी येयल्या का कोमुनिटी पंचायती येयल्या प्रपोजल? ना पंचायतीन इन्वॉल्व, पंचायत ना पंचायत फॉर दोज प्रोजेक्ट्स दे हॅव टू पुट प्रपोजल टू पंचायत. हय, तुमी म्हणटा ते बरोबर. गांवां आमचे विलेज पंचायती, प्रत्येक पंचायतीक VDC म्हण आसता, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. तेमी डिसायड करपाक आसता गांवांत खंयचो प्रोजेक्ट येतलो, प्रोजेक्ट ना तो. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग जाली ना, हांव असो मेंबर आसा, आमचे बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसा तो तितून ऑलरेडी आसा मेंबर. सो हे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक जावं आमी पंचायती कांयच घेना आसतना बायपास करून कोणाची थ्रू तरी कोण सांगता म्हूण तो हे अशें करून सगळे लार्ज स्केल. सो ऑलमोस्ट तुमी पळयलें आसा 30-35 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमचो लोलयांचो एक बरो वचपाचो आहा, आनी तेजे खातीर आमी लोकां मदीं अवेरनेस करतले, आनी आमी वील फायट टील द. प्रवीण भट, बायोडायवर्सिटी पैंगीण पंचायतीचे हांव मेंबर म्हणून काम पळयतां. तुमी जाणात की आमचे कडेन आज प्रपोजल आयला की कुयटी पठाराचेर रोड जो आज पळय मागतात ताचेर आमचो आक्षेप आसा, आनी हो आक्षेप आमचो सदांच आसतलो. कारण प्लेटोच जर ना जाले जाल्यार फाल्यां मे म्हयन्याक आमी उदक खंयचे पळय हो मोठो प्रश्न आमचे मदीं आज उप्रासता. कारण जे पावसाचें पळय जें उदक येता तें जर डोंगर आमी काबार केले, प्लेटो जर आमी काबार केले जाल्यार फाल्यां ते साचतले खंय. कारण आज जें पळय उदक थंय साचता तेंच उदक सकयल आमकां मेळटा, आनी तातूंतल्यान आमच्या उदकाचो हो जो प्रश्न आसा ताजो सुटावो जाता. तेन्ना हो जो रोड जो पठाराचेर पळय मागतात तो कायद्यानुसार परमिसिबल ना. हाजेर आमी पंचायतीन रेजोल्युशनाय घातल्या, पैंगीण पंचायतीन ग्रामसभेक, आनी हो आमी केन्नाच जावपा दिवपाना. म्हजें नांव ओम प्रभाकर नांव, हांव गांवचो व्हडलोय आसा आनी कम्युनिटीचो मेंबरूय आहा. सो हांगा येवपाचो हें म्हळ्यार ते जे म्हळ्यार अपोज करता तातूंत पॉयंट आसा, आनी म्हाका दिसता तांकां सपोर्ट करपा जाय, तें एक जालें. प्लस एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी आनी एज अ विलेज वोटर अशें कितें जावंक शकना की कम्युनिटीक ते बरें दिसता आनी ते विलेजाक वायट, अशें जावंक शकता न्ही. दोनी विलेज आनी हे एकूच पार्ट न्ही, कम्युनिटीन मागीर एक सेपरेट अशें हें अशें न्ही. सो देर इज समथींग रॉंग, हे तरी मेजरली रॉंग जाता. आतां ते कशें हँडल करपाचें तें आमी पळोवया.